आज विट्टे आमोणा ह्या ब्रिजार एक एक्सिडंट जाल्लो आसा. स्थानीक जो मनीस एक्सिडंट जो आसा तो विड्डेचो आसा. दिनेश उमाकांत जल्मी. बाय प्रोफेशन इज अ पायलट. तो विड्डेसून आमोणा वतालो कोणाक तरी हाडपाक आनी ट्रक जेची इन्फॉर्मेशन आमचे कडेन मेळ्ळा त्या हिशोबान ट्रक बिलोंग्स समवन फ्रॉम मडगांव. तो आमोणच्यान विड्डे गांवांत येतालो. स्पॉटार जर पळयत जाल्यार अशें दिसून येता की पायलट तो आपल्या रायट पोजिशनाचेर आसा आनी ट्रक विड्डेसून वयता आसतना खंय तरी रॉंग डायरेक्शनान येवन एक्सिडंट जाला असो दिसून येता बाय द लूक सिच्युएशन. आनी इतलें सुद्दां सांगपाक हरकत ना की ह्या पायलटाक जवळ जवळ एक 10-20 मिटर सुमार ओडीत गेला आनी आतांच तेजे हांगा इन्फॉर्मेशना प्रमाणे निधन जाल्लेलें आसा. हो इन्सिडंट म्हाका दिसता अरावंड 4-4:30 हेच्या दरम्यान आसा. आनी सांगपाचो म्हणजे ह्या ब्रिजाची एक टर्न जो आसा तो पळयतात जाल्यार खूब वेळा आमकां कळोन येता. आमी पयलीं नजरेन आयलेले शार्प टर्न आसल्या कारणान हांगा खूब इन्सिडंट हेज्या पयलीं जाले. दुसरो हांगाचो एक स्थानीक मुद्दो आसा जो लास्ट 1.5 वर्स जाल्यार आमी वारंवार डिपार्टमेंटाक सांगत आसा की हांगाची इलेक्ट्रिसिटी जी स्ट्रीट लायट आसा ती फाल्यां गेले 1.5 वर्स जाल्यार पेटना. आमी तांकां रिक्वेस्ट करीत आहा. हांगा डेली इन्सिडंट जाता. काल राती सुद्दां बाय फ्रॉम दीस ब्रीज टू आनी 1 किलोमिटर पर्यंत 3 इन्सिडंट जाल्या काल एक्सिडंट. अशें डेली हांगा इन्सिडंट घडटा. मदीं गोरवां बसलेलीं आसतात. काळोखान ती कळना. रोड बरो आसल्या कारणान थोडे लोक मातशी स्पीड मारतकूच हो इश्यूज घडटात मे बी. पण म्हजो रिक्वेस्ट आसा डिपार्टमेंटान की ही स्ट्रीट लायट आसतली किंवा ही स्पीड कंट्रोल करपाक लागून लोकांचे सगळे नेसेसरी स्टेप्स घेवचे सो दॅट अशे परत इन्सिडंट परत हांगा घडचे न्ही.